पणजेच्या ESG संकुल वाठारात गोवा चित्रपट महोत्सव 14 ते 17 ऑगस्ट मेरेन जातलो। अंदू महोत्सवाची 10वी, 11वी आणि 12वी आवृत्ती एकठांय येतली। महोत्सवाक चित्रपट धाडपाची निमाणी मुजत 7 जुलै मेरेन आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। मुख्यमंत्र्यान सांगले ह्या 3 आवृत्त्यां खातीर चित्रपट 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2023 ह्या काळात निर्मित केल्लो आसपाक जाय। फीचर विभागात कोंकणी आणि मराठी विभाग आसतले। नॉन फीचर विभागात कोंकणी आणि मराठी चित्रपट एकठांय दाखयतले। फीचर चित्रपट उण्यात उणो 70 मिनटां जाल्यार नॉन फीचर उण्यात उणो 50 मिनटां आसप गरजेचे आसा। चित्रपटात मुख्य भूमिका करपी उण्यात उणे 15% गोंयकार कलाकार आसप गरजेचे आसा। सर्वोत्कृष्ट चित्रपटा खातीर पहिले इनाम 5 लाख रुपया जाल्यार दुसरे 3 लाख रुपया आसतले। सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शना खातीर पहिले इनाम 50,000 रुपया जाल्यार दुसरे 35,000 रुपया आसतले। हेर 19 विभागां खातीर दरेकी 25,000 रुपयांची इनामां आसतली। नॉन फीचर विभागात सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाक 1 लाख रुपयाचे इनाम आसतले। महोत्सवात पहिलेच खेपे शॉर्ट फिल्म मेकिंग सर्त आयोजित केल्या। तातूंत स्पर्धकांक 48 वरां भितर शॉर्ट फिल्म तयार करची पडटली। महोत्सवात चित्रपटा भायर मास्टर क्लास कार्यशाळा, इन कन्वर्सेशन अशी विविध सत्रां आसतली। महोत्सवा विशीं अधिक माहिती आणि नेम ESGच्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा। महोत्सवात चित्रपट धाडचे खातीर 17 जून ते 7 जुलै मेरेन मुजत दवरल्या। सर्वसामान्यां खातीर महोत्सव फुकट आसा, पूण ते खातीर नाव नोंदणी करची पडटली। गोंय तशेंच देशभरांतल्या चित्रपट रसिकांनी ह्या महोत्सवाचो लाव घेवचो असो उलो मुख्यमंत्र्यान मारला। अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarbuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्रायब करात।